आरटीआय कार्यकर्तो आणि खाजगी बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान परत एक फावट येरादारी आणि भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराचेर आरोप केल्यात। मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेन खाती सांबाळपाक जायनात, वचत थंय रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यान, मात मंत्री ढवळीकराक कांयच पडिल्लें ना असो आरोप सुदीप तामणकारान केला। देशप्रेमी म्हणणारे भारतीय जनता पार्टी आयज सबंद देशभर देशाची देशप्रेमाच्यो गजाली नरेंद्र मोदी सांगता, तशेंच गोंयचे लिडर सांगता, तेंचे कडेन आमी मागणी करता। तेंच्या सरकारान आयज जो मंत्री आहा सुदीन ढवळीकर आनी हे जे पोर्तुगीजा कडेन करार जो केल्लो आसा स्वताच्या फायद्याक एक मोठे षडयंत्र आहा। आयज मुख्यमंत्री पदाची तो मागणी करता आनी भंय असो दिसता की मुख्यमंत्री म्हणून ताबो घेवन खंय तरी पोर्तुगालांत गोंय विलीन करपाचो प्रस्ताव आहा काय म्हणून, कित्याक अशी पयली ह्या आदी घटना घडलेली आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या टायमार। तेन्ना ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करता आनी मागणी करता की सुदीन ढवळीकरान खंय तरी अकार्यक्षम म्हणून खंय तरी आयज राजिनामो दिवपाची गरज आसा, किंवा भारतीय जनता पार्टीन जे देशप्रेमी पक्ष म्हणटा तेंच्यांनी खंय तरी हेची दखल घेवन तेंची हकालपट्टी करपाची आमी मागणी करता आनी तेंच्यांनी धाडस दाखोवचें अशें आमी मागणी करता हांगासर। म्हणजे PWD आनी ट्रान्सपोर्ट आनी वॉटर नेविगेशन ही खाती खंय तरी सांबाळपाक आयज अपयश येयल्या। आयज आमी रस्त्यांची स्थिती पळय अत्यंत घातक प्रमाणात स्थिती आहा। पयर 15 दीस पयलीं रावणफोंडा एक बस परतून पडपाचो इन्सिडंट जालो। ते रस्त्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार अपघात जालो हितून आश्चर्य व्हडलें पळोवपाचें ना। आनी सर्रासपणान सबंद गोंयभर आयज अपघाताची परिस्थिती आहा, कित्याक रस्त्यांचें नियोजन, रस्त्याक जे खड्डे पडल्या आनी रस्ते खंयच्या स्तराचेर पळय आयज पावल्ले आसा हें आमकां दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार दिसता। तशेंच तेजे कडेन दुसरो पोर्टफोलियो वाहतूक खातें जें आहा, वाहतूक खात्याचो भ्रश्टाचार तर सारको कळस घातलेलो आहा। दिसान दीस सारके एक प्रकरणां भायर येता। चॅकपोस्टांचेर सर्रासपणान विजिलन्साचेर रेडी पडटा, तश्योच आमचे चॅकपोस्टांचेर सर्रासपणान रेडी पडटा, तश्योच वाहतूक खात्याच्या ऑफिसांनी सुद्दां रेडी पडल्यो जाल्यार कितलेशेच हांगासर भ्रश्टाचाराची प्रकरणां उघड जाता। म्हणून खंय तरी ही वाहतूक दोनूय खातीं जी आहा ही अपयश येयल्लें सांबाळपाक। सुदीन ढवळीकराक पोर्तुगेजांचो चड मोग आसा म्हूण ढवळीकार परत गोंयांत पोर्तुगेजांक हाडपाच्या प्रयत्नांत आसा। ताचो आमी सुटके झुजारी आनी तांच्या कुटुंबाच्या वतीन निशेध करता अशें तामणकारान सांगलें। आयज आमी पळयता प्रामुख्यान कितलेशे रस्ते जे जनतेक वापरूंकूच मेळना। आयज फर्मागुडी बोरीचो बायपास आहा, हो बायपास जर वापरतलो जाल्यार गोंयचे जनतेक म्हणटा आजून पर्यंत सारकोडेचो एक वर्सभर वापर करपाक मेळना। थंय जर हॉट मिक्सिंग तेजें केलें पळय जाल्यार 1-2 म्हयन्यांनी वापर जाल्या उपरांत परत येता, परत तेचो आनीक कितें तरी चेंज केलें वता, परत येता आनीक फ्लायओवराक लागून फोडलो वता। म्हणून अशे कितलेशेच गोंयांत रस्ते आहा जांचो वापर जनतेक लागून जायना आनी जनतेच्या पयशांचो दुरुपयोग केल्लो वता। आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो पळय आहा ह्यो खंय तरी विचार करण्या सारक्यो, सिरियसली विचार करण्या सारक्यो। बेगीनच गोवा सुरक्षा मंचाच्या नेत्याक तेंको दिवपा खातीर मेळटले अशें तामणकारान सांगलें। आयज पोर्तुगीजा कडेन हो करार जाता पूण ते मुख घेवन कित्याक गप्प बसल्या हें खंय तरी तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय। नामांतर सगळे स्वतंत्र सैनीक येते हेंच्यांनी हेची सिरियसली दखल घेवची आनी खंय तरी गोंय राज्यांत आमी तयार आहा उठाव करपाक, लोकांनी आमकां पाठिंबो दिवचो आनी हेचो खंय तरी सोक्षमोक्ष लावपाक जाय की जाता तितले बेगीन की हें प्रकरण कितें आनी कोणाच्या फायद्याक केलें वता पळय। ह्या संदर्भात जे स्वतंत्र सैनीक आहा तेंच्यो भेटी आमी घेतले। गोवा सुरक्षा मंचाचे वेलिंगकार तांकां हांव मेळटलो, तेंचो पाठिंबो मागतलो ह्या मुद्द्याचेर। तेंच्यांनी आमकां दिवचो पडटलो अशें की कित्याक लागून हें सगळें षडयंत्र रचला पळय तेचेर उत्तर ना पोर्तुगाला कडेन कित्याक खास करून म्हणजे गोंयची इतली परिस्थिती खालावल्या की तेंची मदत घेवपाक गोंय टॅक्निकल सपोर्ट जर घेता जाल्यार गोंयांत एज केपेबल एकूय इंजिनियर ना। मागीर PWD डिपार्टमेंट बरखास्त करचें तेणी, तांकां पगार कित्याक दिता इतलो इंजिनियराक? ना पळय पयलो जयका कडेन गेलो 24 वरां उदीक दिता म्हणून वच सामकी सुदीन ढवळीकर। मागीर दिगंबर कामतीच्या टायमार लुईस बर्जर जालें, तेतून कोणाक जेल जाली, कोण बेलीर आहा हें आमी पळयता। आनी आतां पोर्तुगीजा कडेन करार कित्याक? इतली गोंयकारांची परिस्थिती खालावल्या की फाल्यां उदकाची
24 वरां उदीक मेळपाक आनी शिवरेसीची वेवस्था जावपाक पोर्तुगीजांक आमकां आदार घेवचो पडटा. हे निशेध करण्यासारखे हे एक्सेप्टेबल ना. एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आमकां हे एक्सेप्टेबल ना. जर सुदीन ढवळीकरान आतां सांगलेल्या प्रमाणे आपलो पक्ष जर आपलो स्वाभिमान जर काण दवरचो केला पोर्तुगीजां कडेन तर तेणे आवश्यक ताचो निर्णय ताका स्वागतार्थ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष पोर्तुगाला करून चलोवचो.